बुधवारा म्हापसा नगरपालिकेची ऑर्डिनरी काउन्सिल बसका जाली। हे बसकेत वेगवेगळ्या विषयांचेर चर्चा जाली। काउन्सिल मिटींग जाली, तितून आयज आमी अशें डिसिजन घेतला की आमचे वॉर्ड नंबर 11 till 20 आसा ते डोर टू डोर कलेक्शन हे आउटसोर्सिंग करचें म्हणून, आनी तेजो एस्टिमेट आसा तो 1,88 crore कितें तरी आसा म्हणून तो आमी आमचे 15 फायनान्स आसा पळय तितून टायड ग्रांट्स आसा ती थंयसून घेवचो म्हणून केला तो फंड। उरलेलो बॅलन्स आसा तो म्युनिसिपल फंडांतसून वयतलो आनी तितून आमी एक डिसिजन अशें घेतला की आमी एक ट्रक प्रोक्युअर करचो म्हणून म्युनिसिपल फंडांतसून, जेणे करून जे आमचे म्हापसान जे गार्डन वेस्ट गार्बेज आनी वर्सांनी डिफिकल्टीज येता त्या खातीर आमी एक तो प्रोक्युअर करचो म्हणून म्युनिसिपल फंडांतसून तो एक म्हटला। आनी दुसरो एक मार्केटाचो इशू म्हणजे मार्केटान आमी आतां चवथीचो जो अरेंजमेंट आसा ते करपा खातीर आमी हेंच्यांनी मार्केट कमिटीन मिटींग घेतलेली, ती आमी मिनिट्स हाडलेले आनी ते मिनिट्साचे जे तेंच्यांनी पॉयंट केले तेजे डिस्कशन जालें। ते डिस्कशना प्रमाणे आमी हें आसा आमचे जे माटोळचे हें आसा वेंडर्स आसा पळय ते JK वायन टील नासनोडकर शॉप्स ज्वेलरी शॉप थंय लागतलें। मागीर सेल्फ हेल्प ग्रुपांक आमी ती एरिया दिवची म्हणून शकुंतला कडेन थंय ते घेवचें म्हणून केलां। दुसरें आसा ते 1.5 by 1.5 तांकां मेजरमेंट काडून पेंटींग बी करून अशें तांकां एरिया दिवची आनी फायर वर्क्स आसा तांकां शुदीप फास्ट फूड आसा थंय एरियेन दिवचें। 3 by 2 अशें ठरयल्लें आसा। आनी आमी जी KTCचे ज्या फाटल्यान बस स्टँडा फाटल्यान आसा ती एरिया थंय वेकंट आसा थंयसर आमी पार्किंग आमी मागपाक तांकां रिक्वेस्ट केल्लेलें आसा। ते तरेन आमचें थंय पार्किंग जातलें एकदां आमकां रिक्वेस्ट मेळ्ळी अशें आमचें डिसिजन जाल्लें आसा आयच्या मिटींगेन। म्हणजे लास्ट टायम आमचे मार्केट असोसिएशन आसा पळय ते बी आमचे कडेन अप्रोच जाल्ले, तेंचे बी तेंच्यांनी ग्रेवन्सीस तेंच्यांनी आमकां 2दा मेमोरेंडम दिल्लो की फायर वचना, फायर ब्रिगेड आसा ती वचना आनी तेन्ना इन्सिडंट बी जाल्लो आनी इन्सिडंटान अशें जाल्लें की हांकां एम्बुलन्स भितर वचोंक ना। नेक्स्ट परत आनी एकदां मागीर ते फायर जालें म्हणजे वयर केबल जळ्ळ्या कारणान एक इशू जालो। मागीर तेन्ना परत तेंच्यांनी मेमोरेंडम दिलो की कितें कितें डिफिकल्टीज येता तेजेर आतां आमी कावन्सिलान अशें डिसिजन घेतला की जे मार्केटान JK लायन आनी वेंडर्स हांगा आसा ते फ्रूट वेंडर्स आसा ते साळगांवकार कडेन तांकां सायडीक घेवचें म्हणून आनी मदीं वाट वेकंट करची म्हणून, जशें जणू की फायर ब्रिगेड नाल्यार आनी एम्बुलन्स अशें फ्रीली मूव जातले आनी इनकन्विनियन्स जावचें ना तशें। हे फक्त चवथी मर्यादीत आसतलें की कांय स्वरूप आतां आमी हें डिसिजन चवथी पर्यंत घेवना पण आमी फुडें कंटिन्यू दवरतली। तर आमी हें सक्सेसफूल जाल्लें आसा चंद्रयान 3 हें मिशन आमचें भारताक एक गर्वाचो क्षण जाल्लो आसा म्हणून तेजेर आमी एक रेजोल्युशन घेतलेलें आसा की आमचे जे सायंटिस्ट आसा इस्रो आसा तेंच्यांनी बरे तरेन काम केलें आनी आमच्या इंडियेचो जो लेवल आसा तो वाडयल्लो आसा। हें व्हडलें एचिवमेंट आसा आनी 23 सप्टेंबर ऑगस्ट हो डिक्लेअर जाल्लो आसा की हो स्पेस डे म्हणून आनी तसोच फुडें सेलिब्रेट जातलो की स्पेस डे म्हणून, त्या खातीर आमी हें रेजोल्युशन घेतलेलें आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आनी डायलेन रॉड्रिक्स।